आम्ही मशिनरी वापरिना, पारंपरिक पद्धतीन रेंव काडटा। आमच्या पुर्वजांनी केल्लोच व्यवसाय आम्ही फुडें व्हरता। आमचे कडेन फेब्रुवारी मेरेन रेंव काडपाची इसी मान्यताय आसा, तरी आमकां सरकार रेंव काडपाक दिना। इसी आसूनय बेकायदेशीर म्हणटात। अशेंच जर उरल्यार आमी भुरगेबाळांक कशें पोसपाचें, कसो संवसार चलोवपाचो असो प्रश्न वळवयच्या रेंव काडप्यांनी केला। आरडीएक्स खातीर वळवयच्यान महेंद्र गांवकर। आयज वळवय जी पारंपारीक रेंव काडटा पळय ते पोर्तुगीज काला पासून काडटा। आमच्या जाणट्यांनी ही रेंव काडून आमची पोटां भरलीं, आमकां ल्हानाचे व्हड केले। जाणट्यांनी रेंव काडटा ती आयज तोच धंदो आयज आमचे हे ग्रामस्थ जे भुरगे आहा पळय तेंच्यांनी तोच धंदो चालू केला। आयज गव्हर्मेंटान तेजेर बंदी हाडल्या रेंव काडपाची। तितून ह्या भुरग्यांचेर जे आमचे ग्रॅज्युएट भुरगे सगळे ग्रॅज्युएट ह्या भुरग्यांचेर उपासमारीचो प्रश्न फुडें आतां तो प्रश्न उपासमारीचो येवपाचो। महाराष्ट्रान आयज शेतकरी गळफास दिता, कित्याक तेंच्यांनी कर्ज जे लोन काडला ते फारीक करूंक जायना म्हणून। आयज ह्या भुरग्यांनी हांगा जे धंद्याक लागून लोन काडलेले आसा तसो प्रश्न हो आमच्या हांगा वळवय येवचो न्हू। गाडयांनी एक गाडी जर आमी पासिंग करतले जाल्यार 1.5 लाख जाय आमकां पासिंग करपाक गाडी। आणि ती गाडी पासिंग करतकीर आमी त्या गाडयांनी भरप कितें काय म्हणून आमी गव्हर्मेंटाक हांव विचारता। सगळ्यांनी आतां सांगलें की गव्हर्मेंटाक असो गव्हर्मेंट असो, गव्हर्मेंट कांयच करिना हांगासर। उठ सूट इलेक्शन येयलें काय ना त्या टायमार सगळ्यो फॉर्मालिटी करता आमच्यानी एकूय फॉर्मालिटी करिना। आयज जर एनजीओ चोक जाण एके कडेन जाता आनी एनजीओ करता। आनी आमची पोटां हांगासर पोटान दुखपाक लागला। आमचे ल्हान भुरगे आमची पोटाची कळ सोसूंक शकता, पूण आमगेल्या भुरग्यांच्या पोटान जर दुखूंक लागले, पोटाक भूक लागली, त्यांच्या पोटाची भूक आमी कशी भोगतले, कशी सोंसतले? या रेती व्यवसायाचेर हांगासले दुकानकार, दुकान, बाजार, आज बाजारपेठ पयशात जाल्यार आमची बाजारपेठ वळवयची अख्खी बाजारपेठ वळवय, सावयवेऱ्या, मार्शल ही बाजारपेठूच ठप्प जाल्ली आसा। हो रेती व्यवसाय म्हटल्यार फक्त रेतीचेर पोट भरताचें न्हू, ही रेती आमच्या जे लागच्या लोकांक सवाय पडटा हो पयलो प्रश्न आता। हो फक्त आमच्याच पोटाचो न्हू, पूण हेच्याक लागून जी घरां बांदता प्रत्येक हांगा तुमकांय कितल्यांक खबर जाल्यार पत्रकार आयज तुमी जो 4 भायले जो ट्रक येतले तुमकां 20, 22, 25, 30 हजारांक पडटा, ती तुमकां 10-12 हजारांक रेंव मेळटा। कित्याक मेळटा? ही आमची पारंपारीक रेंव मेळटा म्हणून। ही पारंपारीक रेंव बंद जायत जाल्यार ही 30-40 म्हणजे, आनी हो फरक पयशाकारांक कोणाक पडचो ना, आमच्या सारक्या साद्या गरिबांक पडटलो। खाण खात्याक आमची परमिटां रिन्यू कर म्हणून सांगलेली, पण आमची टील डेट परमिटां रिन्यू जाल्ली ना, आनी रिन्यू जाल्ल्या ना कारणान आमचेर आयज उपासमारीची पाळी येयल्या। आमी सगळे काम धंदो ना, म्हणजे युवक जे बेकार आसा आमी, आनी आमचो पुर्वजांचो पारंपारीक वेवसाय आमी फुडें व्हेल्लो पुर्तुगीज काळान साकून सुद्दां आमचो वेवसाय हो चालू आसा, आनी आमी तो पारंपारीक पद्दतीन अजुनूय चालू थेयल्लो आसलेलो, पण हायकोर्टाचे निर्देश आसल्या कारणान आमकां तो चालू करूंक मेळना। की महाराष्ट्रान जशे उपासमारी हे शेतकरी आत्महत्या करता तशेंच आमचेर सरकारान काळ हाडलेलो आसा आतां, आनी आमी म्हाका दिसता की आमोण्या पुलार रावन आमकांय आत्महत्या करची पडटली। कारण हेजें कितें म्हणजे आमचो धंदो बंद पडल्या उपरांत आमचे कडेन इनकम सोर्स आनी कितेंच ना, आमी कांयच करूंक शकना। जरी जर आमकां सगळो लोक शेण माफिया म्हणटा जाल्यार आमची परिस्थिती आयज घरा कडेन येवन प्रत्येकाची पळयतली जाल्यार दिसता आमी कशें कितें दीस काडटा पळय ते। भुरग्याच्या शिक्षणा कडेन कितें तांकां बरें शिक्षण दितलो तो आतां फुडलो आदार।